बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. बागिवोन पावलुची कोरीतकारांक पयली चीट आवेसवर 1 वोळ 2 आनी 3. जी कोण सगळे स्वातेर आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचें नांव घेवन ताका उलो मारतात त्या सगल्यांच्या सांगाताक पवित्र जावं तुमकां देवान आपयल्यात आनी तुमकां जेसू क्रिस्ताक एकवटून पवित्र केल्यात. ओ जेसू क्रिस्त तांचो आनी आमचो सोमी, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेसू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमकां फावो जावं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हो नवो दीस सुदेताना आमच्या सोम्या जेसूची किरणां घेवंक आनी आमचें जिवीत पवित्रतायेन जिवंक देवान आमकां आपयल्यात. देवा सोवे आमकां मेळटा भरपूर दयाळाय आनी शांती. हीच शांती तुमी उत्तमपणी भोगूंक तुमकां सगल्यांक ह्या पवित्र जाग्यार येवकार दिता. जुवावाचें शुभवर्तमान आवेसवर 3 वोळ 17 आनी 18. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारान धाडलो. जेसू देवाचो पूत आपलें शिवासन सोडून आमच्या मोगा पासत ह्या संवसारांत आयलो. एका मनशाचो आकार घेवन जल्मलो. कोस्ट मरण सोंसून मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवन जालो आनी ह्या पवित्र आल्तारार ह्या उंड्या रुपान आमचे मोदें जियेता. ह्याच देवाच्या पुताक जेजूक ताच्या मोगा पासत आमची मान बागावन भोक्तीपणान आनी खालतेपणी नमस्कार करुया. सगळीं गीत गावया. A37 पेज 20. सुर्गीच्या बापा वंदन तुका, सासणागे पडून नोमान करता. तुजो मोकूल अर्घ दिता. तुजो शब्द आयकून तयार आसा. देवाच्या पुता वंदन तुका, मारयेच्या भुरग्या आमच्या बाबा. तुजो मोगोल उतर दिता. कालसांतावन तुजो पाटलाव करता.
Mogachaatmya Wondontuka Bapa Chadenya Dulu Paunia Tu somogulku Tu kapuita Akin soim tuka Ukte korata Vishoy Devachean zaina tosle kaintsna Lukaचे शिवर्तमान आवेस्वर 1 वोड 30 आणि 7 देवाच्यान जायना तसले कांयच ना मातेवाचे शिवर्तमान आवेस्वर 3 वोड 1 ते 2 त्या दिसांनी स्वाम बातिस्त दिसती पडलो आनी जुदेयेच्या अरण्यांत असो उपदेश दिवंक लागलो जिवीत बदलात कित्याक सर्गीचें राज येवचें जालें जेजू आमचे जिवीत बदलूंक तूं आमकां तरेकवार संदी दिताय आमचे जिवीत तुज्या उतराचेर बांदून हाडूंक जायते उपाय तुवें तयार करून दिल्याय जावं देवाचें उतर दिसपट्टी वाचूंक घरांत तेर्साचे मागणे तशेंच दर एका दिसाक पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक तूं आमकां संदी दिताय पूण आमी जाल्यार आमचे कान बेरे केल्यात जायते फावटी फावो केल्ल्यो संद्यो आमकां न्हय पूण म्हज्या शेजाऱ्याक अशें आमी समजल्या म्हाका टायम ना वा हांव चड बिजी अशें चिंतून तुज्या उतराक कान दिवंक ना आमकां बोगोस जेजू आमची काकलूत कोर आमी केल्ल्या चुकीचे ह्या वेळार आमी बोगसणे मागुया आनी कोती बरीत खालसान गीत गावया I4 page 117 I4 Doyal deva kagluticha Bogos Bapa Mogacha Bapui Mono Advanaka Burigaya
kyang tu cha sod naka. Ye Jesu, how ka klut makta, di tuloy, mori patieta, sur mocha pat kakatalta. I chanting so clean Santa. Pat kakati makafafo. Usokotin sasnatso. Coast volvole hem konache sodan soltia uchache ye Jesu au kaklut makta di tuloy mon patieta sur mocha pat kakatalta. I chanting so clean Santa. स्तोत्र 9 आणि 5 ओळ 1 आणि 2. एयात सर्वेस्परा मुखार आनंदान उलासुया. तो आमचे कडप, आमचो तारूक. एयात ताका वखाणुया. ताचे फुडें या, ताका दिनवासुया. गितां गायनांनी ताची स्तुती करुया. मोगाल भावा भयणीनो, सगळ्या वेळार आमी देवाक दिनवासूंक फावो. आमची परिस्थिती कसली जावं, देवाक आमच्या काळजाचे उलास उद्गारूंक जाय. जायतीं बरेपणां आमकां जेजूच्याच आदारान आमच्या जिवितान फावो जाल्यांत. ताचे आसणे न्हयच आमच्या जिवितान, पूण आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समाजांत, आमच्या गांवांत आमी अणभवला. ताचो मोग, भोगसणें आमकां चाकूंक मेळ्ळा. हें सगळें आमकां ताच्याच उदारपणान फावो जालां. म्हूण ह्या वेळार काळजाचे खोलायेक धांवन आमी ताका दिनवासुया. दिनवासनेच्या मोनान आमी गीत गावया. A32, page 17. A32. Sorves pora mukaria,
ताका दिनवासूया तो तीर कोडो आमचे तारून ताका वाकानुया सर्वेस्परा मुखारिया ताका दिनवासूया तो तीर कोडो आमचे तारून ताका वाकानुया Aki pritum soklo songsar Tachat satan tasa Untut spurvut kol dorje Tanen skodunadlia Sorvespora mukariya Taka dinvasuya Totir kodo amche taron Taka wakanuya Sorvespora mukariya Taka dinvasuya Totir kodo amche taron taka wakanuya Surpot podyata chimukar amto eklot stiuto Ami sugli tachi porza Torvak velio shilio Sorvespora mukariya Taka dinvasuya Totir kodo amche taron Taka wakanuya Sorvespora mukariya Taka dinvasuya Totir kodo amche taron Taka wakanuya या वेळार सगळीं उबी रावुया आनी देवाचें उतर आयकुया लुकाचें शिवर्तमान 21 वळी 26 ते 38 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या एका नगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोयरीशी धाडलो दाविदाच्या गोरोण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिका सोयरीक जाल्ली त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाची चड अपुरबायेची सर्वेस्पोर तुजी सवे आसा हें ताचें उतर आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली पूण देवदूतान तिका म्हणलें भिवू नाका मारये तूं देवाचे अपुरबायेची आयक तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली तो व्हड जातलो आनी भोव व्हड तो देव
ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन सोर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी बोव वर्त्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसा त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजी सोयरी इलिझाबेथीन उत्तार पिरायेर एका पुताचो गोर्म सांबाळ्ळा आनी वांचडी म्हणटाले ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पोराची चाकून, जावं म्हजी सवें तुज्या उतरा पोरमोणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कोडसोल्लो. देवाचें उतर हें, देवाची व्हड उपकार. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. ह्या वाक्याचेर अदीक खोलायेन लक्ष घालूंक एक घडणी तुमचे मुखार दवरता. एक अस्तोरी सकाळचे मीस जाल्या उपरांत पाद्वीगाराक भेटूंक वेता आनी ती अशें म्हणटा, फादर, म्हाका गंभीर पिडा जाल्या. म्हज्या पोटान तुंबोर आसा आनी दोतोरांनी चडशे चान्सीस दिवंक नात. म्हजे खातीर माग. फाल्यां सकाळीं म्हजें ऑपेरेशन जावं आसा. हे अस्तोरेची उतरां आयकून पाद्वीगार तिचेर मागणी करता आनी आपले मागण्याचें आस्वासन हांव तुका दितलो म्हूण भासायता. उपरांत ही अस्तोरी भायर सरून वेता आनी पवित्र संस्कारा मुखार पवित्र संस्काराच्या कोपेलान बसता. पाद्री आपले कोचेरीचें काम सोंपल्या उपरांत पवित्र साक्रामेंताच्या कोपेलान भेट दिवंक येता. पळयत जाल्यार ही अस्तोरी बसून आसा. फकत तिचे ओंठ हालतात. तो तिचेर नदर मारून आनीक एक फावट आपूण मागणी करता आनी उपरांत तो आपलें दुसरें काम करूंक वेता. दुसरे सकाळीं पाद्रीन भासायलोलो तशें तो मिसाचेर हे अस्तोरे खातीर मागूंक लायता आनी आपूण वचून हॉस्पिटलान तिका भेट दितलो
अशें तो चिंता. पूण कांय कोचेरीच्या कामाक लागून ताच्यान वचूंक जायना. सांजेच्या वेळार परत एकदां हो पाद्री साक्रामेंताच्या कपेलांत वेता. आनी तो पळयत जाल्यार ही ओस्तोरी त्याच जाग्याचेर बसून खुशालकायेन आपलें तोंड आस्तें करून देवा लागीं उलयता. तो तिचेशी वेता आनी तिका म्हणटा, आज तुजें ओपेरासांव आसलें न्हय आनी तूं हांगा जेसू मुखार बसून. ती ओस्तोरी घसघशीत दुखांनी रडटा आनी अशें म्हणटा, फादर, काल हांवें ह्या जाग्यार सुमार 5 वरां सारलीं आनी 5 वरां जेसू मुखार सारतना हांवें जेसूक हेंच मागणें केलें. जेसू, तुज्या पवित्र आमोलीक रोगतान म्हाका सुटका फावो कर. जेसू, तुज्या पवित्र आमोलीक रोगतान म्हाका सुटका फावो कर. आनी हें मागणें करतना म्हाका आनीक एक मागण्याचो उगडास आयलो आनी तें म्हटल्यार देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. ह्या मागण्यान म्हाका धीर दिलो. आज सकाळीं ओपेरासांवाक वेचे आदीं परत एकदां म्हजी सोनोग्राफी केली. ह्या वेळार सोनोग्राफीचेर आनी हेर रिपोर्टाचेर कांयच नासलें. सगळें म्हजें नॉर्मल आसलें. हाकाच लागून म्हज्या वैजान म्हाका सांगलें, तूं सारकी बरी आसा. तुका ओपेरासांवाची न्हय म्हूण कसल्याच मेडिसिनाची गरज ना. तूं घरा वच. ह्याच खातीर जेन्ना हांव घरा परततालीं तेन्ना हांवें चिंतलें, म्हज्या देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. हाकाच लागून हांव जेसूक मेळूंक ह्या कपेलांत आयलीं. तुकाय मेळूंक सोदतालीं, पूण तूं वावरांत गूल जाल्लो म्हूण हांवें तुका मेळूंक ना. ओय प्रितीच्या भावा भयणीनो, भावार्थान केल्ले मागणें देव आयकता. जायत घोडी आमच्या भावार्थाची तपासणी जाता, पूण देवाचेर विस्वास दवरतल्यांक देव केन्नाच सांडिना. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. आंकवार मारयेन आपल्या जिवितान हेंच अणभवलें आनी हेंच ती जियेली. देवाचेर पूर्ण विस्वास. मारिया मूल पातोक नासतना जल्मली. ही खास कृपा देवान तिका फावो केली, कित्याक तिका देवान आपल्या पुताची आवय जावंक विंचलोली. उत्पत्तीचें पुस्तक आमकां आमच्या पयल्या आवय बापायची खबर करता. आदाम एव. आदाम एवेक बरें आनी वायटा मदें विचूंक सत्य आसली, पूण ही सत्या जबाबदारेन पाळूंक ना. आदाम आनी एव
आपसुवाती जिविताक वेंग मारतात. ताचे वरवीं पातकाचो किडो संवसाराक लागता आनी पातोक भितर सरता. देवाक आमी ताच्या उतराक पाळो दिवंक ती विसरतात आनी हे तरेन देवाची कृपा इबाडतात. लुकाच्या शिव वर्तमानान 28 अशें म्हणटा. नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पर तुजी सवे आसा. ओ गाब्रिएल बोडव्याचो नोमान, देवाचें आसणे मारये सवे कितले खोलायेन तें दाखयता. न्हयच फकत जेजूच्या जल्माची विसबी वेळार, पूण तिच्या पुराय जिवितान देवाचें आसणे तिचे सवे आसले म्हूण तिचो निश्कळूंक गोर्म संभव आमकां सांगता. वोड 28 ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजी सवे तुज्या उतरा पोरमोणे. तिणें दिलोलो होय, देवाचे कुशीक ती कितली उक्ती आसली तें कळयता. देवाच्या उतराक होयकार दिवन सगल्यांच्या तारणा खातीर आपणाकूच विसरता. मारयेक वय वो ना म्हणूंक सत्या आसलोली, पूण मारिया जबाबदारेची ओस्तोरी जबाबदारेन होयकार दिता आनी आपल्या जिवितांत हें व्हड सोत देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना मानून घेता आनी आपलें आख्खें जिवीत त्याच देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरून जियेता. आमी ह्या आधुनीक काळार संवसारी आव्हानां मदें देवाच्या उतराक ओय म्हणूंक आमकां अवघड जाता. तेन्ना मारयेचेर नदर मारून देवाक होयकार दिवंक आमकां तिचो आदार मागुया. ह्या वेळार आमची मागणी आमचे काळजांतले आवंडे जेजू मुखार ओगेपणान दवरुया. सगळीं एकाच थाळ्यान जेजून शिकयलेले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.